बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. साबाताच्या दिसा समियाच्या दिसा मरियमेच्या जनानाच्या उत्सवाच्या संदर्भी मोती फेस्ता वेळार विविध त्या खातीर आमी मागया. जो कोण जनान दिवस आचरतात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. लीना लोबो कुलशेखर, तिमोती सुआरेस कल्याण, एलेना मोंती फेर्नांडीस बजपे, डॉन प्रकाश मोरास आणि डॅनियल मोरास काठी पडला. सिस्टर हिलारिटा बेतानी सिस्टर बेंदूर. 15th बर्थडे मरिया पिंटो वकोला मुंबई. 50th बर्थडे मेल्विन मोरास कुडपू. तुमकां आमी बरें मागता. तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागता. तुमच्या सर गरजांनी देव तुमकां पावोन दी म्हणून मागता. दैवीक लोरेत्र मंदिराद्वारे जायतीं अजापां जाल्यात, विचमितां जाल्यात, महत्कार्यां जाल्यात. सबार जाणांक जायतीं आशिर्वादां मेळ्ळ्यान देखून देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. देवाच्या विशेष आशिर्वादा पासत देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता. सुजान रोड्रिगस न्यूझीलँड, तशेंच आयरीन डिसिल्वा, तशेंच एलियास तावरो बजपे, तशेंच अश्विन आनी कुटुंब कॅनडातावन, दुर्शिन डिसोजा आनी कुटुंब पक्षिकेरे, मारिया मोंतेरो आनी कुटुंब मल्लिकट्टे, रेन्सिटा मोंतेरो सुरतकाल. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी कामाच्या जाग्यार सांबाळ बरो मेळटा देखून. तानिया मोंतेरो फळनीर, संरक्षण मेळ्ळेल्या पासत आनी बरी भलायकी लाभलेल्या पासत. जानसी गोन्साल्वीस गांधीधाम, सेलीन पिंटो मुल्की, भगवंत कुटुंबाच्या मनाक अमांतिया वकोला, मोरियम बाळोक मरियेच्या मनाक रोजी फेर्नांडीस बेलतंगडी, बाळोक मरियेच्या मनाक फिलोमिना फेर्नांडीस बेलतंगडी, अवलेडी ऑफ वेलंकणी मायेच्या मनाक जेकब प्रोटिल्डा आल्मेडा मुल्की. तशेंच पिडा कोण जाल्या, मरणांतीक पिड्यान ते देवान निवारला. किमोथेरपी करता आसतना देवान कृपा दिल्या. कॅन्सर पिड्यान ते देवान सुटका लाभयल्या. कॅन्सर पिडा आसल्या जाल्यार परगांव वचून भुरग्यां मेळोन थंय भुरग्याचे बाळंतेर करूंक आनी सगळें देवान फावो केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. OET एग्जामान पास जाल्ल्या पासत परगांव वचून साध्य जाल्ल्या पासत थंयसर आयर्लंडान परमनंट विजा मेळ्ळ्या आनी तशेंच जर्मनी ती परमनंट विजा मेळ्ळ्या. इंग्लंडान काम नातलें बरें काम मेळ्ळां. न्यूझीलँडान ती काम नातलें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी वर्त्या समस्यान ते देवान निवारलेल्या पासत. आनी तशेंच सिंगापूर एक भयण म्हणटा तिका मरियमेचो विशेष अनुभव जालो दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या आराधनाद्वारे. आनी तशेंच तिच्या फुलांनी एक विशेष परंबळ तिका आयलो आनी मरियमाय तिका दिसली देखून ती देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता. आराधना वेळा विशेष दैवीक अनुभव मेळ्ळा. कुटुंबांतले वायट सवयांक वळख जाल्ले बेबद्यांनी तांणी बेबदेपण सुटल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. तशेंच आयवन आनी प्रिती लोबो मणिपाल तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या वर्त्या आशिर्वादा पासत देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. तर आमी म्हणया अर्घ आनी हुकलाप तुका समिया जेजू, अर्घ आनी हुकलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया. नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड हाच्या विशेष त्या पासत आमी मागया. रोशन मोनिका डिसोजा तण्णीर बावी हांचे त्या पासत. तशेंच राजेश डेफनी डिसोजा तण्णीर बावी हांचे त्या पासत. तशेंच दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या सर ह्या जाकां पासत आनी हांगासर वावरतल्या पासत वय त्या पासत मागो उलो दिता. कार्मीन फुर्टाडो मुल्की बरी भलायकी मेळच्या पासत आनी आपल्या घोवान पूर्ण जावचे पासत विनंती करता. मागोंक अनिता लोबो विराजपेट कॅन्सर पिडेतावन सुटका लाभच्या पासत. मॅक्सिम मोंतेरो मिलाग्रीस आनी तशेंच स्टॅनी मस्कारिनस कारकळा आनी तशेंच मुवमेंट जायना बसल्या लागीं आसाचे या न्हिदल्या लागीं आसाचे आर मारल्या पेंटा सकला. फ्लेवी कास्तेलिनो वासई. तशेंच एक बरो बाळंतेर जावचे पासत मागोंक उलो दिला. भुरग्यांचे देणे जावचे पासत बरी सैरी जावचे पासत. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचे पासत. पूत काजार जावंक आयकना ताणें वेळार काज जावंक आयकुचे खातीर दुय काजार जावचे तावन फाटीं सरतात आनी काज जावचे पासत. गोबायला मदें आसले समस्या पयस जावचे पासत आनी गोबायलांनी माया मोगान जियोवचे पासत. परगांव वचूंक प्लॅन केला त्या वेळार वचूंक साध्य जावचे पासत. जाग्याचे समस्या इत्यार जावचे पासत. भाव भयणी मदें जागो वेळार वांटे जावन तो जागो इकून वचून सर तरेचे आर्थीक आशिर्वाद आनी समृद्धी तांकां मेळचे पासत मागोंक उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया, आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मलगण्या पासत मागया. देवादीन बर्नार्ड आनी मार्सेलीन डिसोजा कारकळा. तेरेजा डिसोजा 19th डेथ एनिवर्सरी. स्टॅनिस्लावस आनी मॅगदलीन लोबो मणिपाल. मनोज आनी विनय
लॉइस्टन लोबो बोंदेल विन्सेंट फ्रँक मँगलोरू एव्हरेस्टो कार्डोजा अंबरनाथ बॅप्टिस्ट आणि डेनिसिया डिसोजा बेंदूर मँगलोरू फादर निकोलस पेरेरा बजपे फेलिक्स सिक्वेरा बद्यार डेथ एनिवर्सरी दियो कार्डोजा केमतूरू जॅकी डिसोजा पेडा रोड पॉल मार्टिस मणिपाल फ्लोरा डिसोजा 6th मंथ्स माइंड मास मोडंकाप स्टॅनी सिक्वेरा 3rd मंथ्स माइंड मास नक्रे 5th मंथ्स माइंड मास लेनी लीना डिसोजा किन्निगोळी 8th डेथ एनिवर्सरी मार्शल आम्ब्रोज लोबो मुंबई कुटुंबा मरण पावल्या समेत उडास करता जानसी सिक्वेरा बजपे 9th डेथ एनिवर्सरी स्टेला ब्रॅक्स निर्मार्गा बर्थ रिमेंबरन्स मार्टिना डिसोजा विक्रोली मंथ्स माइंड मास प्रसन्न कुमार सल्डाना रेमंड डिसोजा सांता क्रूज पुलकत्तुंत उडास करता मेरी मिरांडा संतकट्टे फुटाडो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांस उडास करता कार्मिन फुटाडो मुल्की सोसा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांस उडास करता कार्मिन फुटाडो ओमजूरू देवादीन कामिल आणि रीटा कॅस्टेलिनो लिल्ली मरिया मिनेजस बेलमण डॉल्फी वाज बेंगलुरू अनिल नाजरेत सिर्वा 8th डेथ एनिवर्सरी माय रेमेडियाना वाज लंडन ससना सविशेव दी तंका येसुमिया निरंतर प्रकाश निर्मोदी समाधान विषय आमेन सल्लेला समेत बॉर्डजत में देवाच्या काकोती समाधान विषय घेऊन देत आमेन सुम्या तुझ्या मंदिरात या म्हणताना इतलो वरतो संतोष सामका भक्तांचे सभेत तुझी स्तुती करून येतो वरतो आनंद आमका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो हो मोगाच्या नो आज आम्ही मोंती सायबिणेचे फेस्त करता मोरयेमेच्या जननोत्सवाची परब आम्ही आचरता सांगतास नव्या बेळ्याचे फेस्त सलियांचे फेस्त स्त्रियांचे फेस्त आणि विशेष तरान SVD सभा स्थापन जाल्लो दीस आमी आचरता 1875 इसवेन 1875 सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाक दैवीक संदेश मेळ्ळो SVD सभा सोचिएतास वर्बी दिविनी लाते भाशेन इंग्लिशान डिवायन वर्ड मिशनरीज वा कोंकणींत दैवीक शब्दचो मेळ घडता आसतना ताणें मागलेलें तें मागणें जावन आसा पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासाची रात देवाच्या उतरांच्या आनी प्रेरक आत्म्याच्या उजवाडा मुखार नपयस जायचे आनी समिया जेसूच्या काळीज समेस्तांच्या काळजांत रास करीचे कितली आपुरबेची उतरां त्या मागण्यांत हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी भेटोवच्याक आमची पातकां आमची हस्कत काय आमी काळोखांत सज्जी येयल्ल्या पासून बेविस्वासपणाचेर प्रभाव आमचेर पडिल्ल्या पासून आनी आमच्या कुटुंबाचेरय तसलो प्रभाव पडल्या पासून आमच्या सामाजीक जिवितांतय काळोख अंधकार आयिल्ल्या पासून आमी देवा कडचें बगसाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगेवो सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत
महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेच पौरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोत वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका पाकंता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतात. आमची काकूट आमची काकूट तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा आमच्या सोडवणदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणी जाणवयेन आनी मोगान भाग्यवंत अवंकार मरी एक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोषान आमी संभ्रमता. तुवें विल्सन काडलेले जेजूची आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन फावर्तान भरवशान आनी मोगान वाडत वचूं तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळया मध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो बगार भोव पुर्विळ्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेली तांची परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेदना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तस्सू शांती जातलो. असिरियागर आमच्या देशाचेर दाड घालतली जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरती जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 घोवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. ते तलवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतार. देवाचे वडोपकार. तुझे तारण म्हाका लाभले म्हूण
तुझे काळीज उल्हासतले सर्वेस परातया उल्हासता वय ताणे केल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो ताच्या मनाक स्तोत्र संगीता गायतलो सर्वेस परातया उल्हासता सर्वेस परातया उल्हासता सांव पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक कोडासो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असल्या येवजणेक निर्मिलें तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपल्या महिमेन भागीदारांक केलीं. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. आनी सर होगळा फावो जाले तुझे तावन जल्मला नितीसो सूर्यो क्रिस्ताम सो सोमी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताची वंशावळी तो पूत दाविदासो, तो पूत अब्राहामासो, अब्राहाम इजाकासो बापूय, इजाक जाकोबासो आनी जाकोब जुदासो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेसासो आनी जेरासो बापूय, तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोनासो आनी हेस्रोन आरामासो बापूय. आराम अबिना दाबासो आनी अमिना दाब नासोनासो आनी नासोन साल्मोनासो बापूय. साल्मोन बोआजासो बापूय, राहाब ताची आवय. बोआज ओवेदासो बापूय, रूत ताची आवय. ओवेद येसेसो आनी येसे दावीद रायासो बापूय. दावीद सल्मांचो बापूय, उरियाची बायल सल्मांची आवय. सल्माम रेहोबोआमासो, रेहोबोआम आबियासो आनी आबिया आसासो बापूय. आसा योसाफातासो, योसाफात योरामासो आनी योराम ओसियासो बापूय. ओसिया योतामासो, योताम आखाजासो, आखाज हिस्कियासो बापूय. हिस्किया मनासेसो, मनासे आमोसासो आनी आमोस योसियासो बापूय.
योसिया यकोनियासो आनी ताच्या भावांचो बापय हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत एकोनिया शालतियेल एरुबाबेलाचो बापय, एरुबाबेल अबियुदाचो, अबियूद एलियाकिमाचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापय, आजोर सादोकाचो आनी सादोक अखीमाचो, अखीम एलियुदाचो बापय, एलियूद एलेयासराचो, एलेयाजर माथानाचो आनी माथान जाकोबाचो बापय, जाकोब जुजेचो बापय, जुजेची पतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्तचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवोन मनीस, तरी मरियेक आपाकीत हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे तें गर्भ संभोग पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक रावद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक आंवकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. देवाचे उतर वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो व्हडा संतोषान आनी संभ्रमान आमी मोंती फेस्त आचरसिता. तर तुमकां ह्या फेस्ताची शुभाशय पाठयत आसतना मोगाच्यानो मोंती फेस्ताक आनी एक आमी नांव दिवयात. तें जावन आसा सोबायेचें फेस्त वा सोबीत सुंदर फेस्त म्हूण आमी नांव दिवयात. उत्पत्ती बूक तुमी उक्ते करा, थंयसर पयल्या वस्वरांत 31 वळीर आमी वाचता. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 31. देवान आपणे केल्ले तें सगळें देखलें. देवान आपणें रचन केल्लें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सकट म्हणा, तें तांकां बरें दिसलें म्हळ्यार सोबीत दिसलें, सुंदर दिसलें, आकर्शीक दिसलें. मोगाच्यानो जें कितें देवान रचलां सोबीत आनी सुंदर जावं. देखून किर्तनकार म्हणटा 19व्या वसरांत पयल्या वडीर साम 19 वर्स 1 किर्तनाचो बुकू 19 वसवर. आकाश देवाची महिमा वर्णिता. आकाश देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ ताच्या हातांनी हाताची कृत्यां परगडता. अंतराळ ताच्या हाताची कृत्यां परगडता. सांत आगोस्तीन म्हणटा मोगाच्यानो सगळ्या संवसारात सगळ्यांनी त्याने आमी पळयतना सोबीत सुंदर गुडे दोंगरू आपरभयचे रूख झाडां न्हंयो तळी आनी मासली सुकणीं सावजां आनी सोबीत सुंदर फुलां फळां आनी प्रकृतीची सोबाय पळयत आसतना हे रचलेलो देव आनी कितलो सोबीत आनी सुंदर जावन आसनाये. देखून त्या देवाक तो आपयता. हे श्रेष्ठ सोबाये म्हणून देवाक आपयता. हे श्रेष्ठ सोबाये, हे श्रेष्ठ सोबीत सुंदर म्हणून तो देवाक आपयता. मोगाच्यानो आवय बापायची सोबाय तांच्या भुरग्यांक येता. तर देवातय वर्ती सोबाय आसा तर ती ताच्या रचनेतय आमकां परजळटा. पयल्या सुवातेर देवाची सोबाय परजळटा रचनेतय, पृथ्वेंतय, वनस्पतींतय, फुलांतय आनी बेळ्यांतय. देखून आज आमी आचरता फेस्त नव्या बेळ्याचें आनी देवाक आमी अर्घ आनी होकलाव दिता. दुसरें आमी पळयता देवाची सोबाय ह्या सृश्टेंत मनशांतय. आनी आमी जाणा सगळ्या मनशां प्रास अदीक सोबीत सुंदर जावन देवान मोरये मायेक रचलें. मोरी माय
अधिक सुंदर ती जावन आसा. देखून जायत्या गितांनी आमी गायता तूं सोर सुंदर सोर सुबीत म्हणून. मरियमाची सभाय ती केवळ बायली सभाय न्ही, ती कुरपेन सुंदर, कित्याक आवयच्या गर्भात हांवूच ती खतावीट. दुसरें ती जिणयेन सुंदर, कित्याक जिणयेन तिणें पातक करूंक ना. तिसरें ती कुटुंबाची सभाय, तिच्या पुर्वजां विशांत आतां आमी माथेवाच्या वांजेलांत वाचलें, मंथनाच्या कुटुंबांतली ती. चवथें 3 वर्सांच्या प्रायरस ती देवळांत भाग्यवंत स्त्रियां सांगता वेळ करशिता, देखून भाग्यवंताची सभाय तिचे ती आसली. आनी 5 जावन आसा भाग्यवंत दादल्या सांगता, सांत जोसे बापा सांगता ती भाग्यवंतपणान जियेली, देखून भाग्यवंतपणान ती सुंदर. 6 जावन आसा श्रेष्ठ सभाय असो राय जावन आसल्या समिया जेजूक आपल्या गर्भांत घेवन ती प्रसूत जाता. देखून राया सांगता तिका सरका संवसाराची राडण्याची सभाय देव फावो करता. आनी 7 जावन आसा सोर सांता भक्तांचे सोर शेगूण मोरी माय आपणायता. देखून ती शेगुणांनी सोबीत सुंदर ती जावन आसा. देखून आज मरियमाचे जननोत्सव आमी आचरतना मोरी माय म्हाका तुका उलो दिता, आमच्या जिवितांत आमी नितळ जावच्याक, निर्मळ जावच्याक, निश्कळ जावच्याक. दुसरें ती आमकां उलो दिता देवाच्या उतरांक खालती मान घालूंक, जशें तिणें खालती मान घाल म्हळें. लोकाच्या वांजेलांत पयल्या वसोरांत 30 आनी 8 वळी. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. लोकांच्या वांजेला वसोर 1 वळ 30 आनी 8. तेन्ना मरियमायन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकन, पळय हांव सर्वेस्पराची साकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावन. मोगाच्यान हांगासर दैवे कलोरेत्र मंदिरांत तर करता आसतना कोणें देवाचें उतर आयकतच मरियमाय बरी म्हणा. मरियमाच्या जिवितांत वर्तें काजाप जालें, देवच मनीस जालो. कितल्या जाणांच्या जिवितांत हें उतर सांगिल्ल्या वेळार, देवाच्या उतरांक खालती मान घाल्ल्या वेळार कितलीं अजापां विजमितां, कितल्या जाणां बरी भलायकी, कितल्या जाणां आंतरी बरी भलायकी, कितल्या जाणांक सुटका सोडवण मेळ्ळ्या. ताळयो पेटोवन देवा गाणी हुकला पिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसान्ना. मोगाच्यानो 3 जावन आसा मोरी माय आमकां सोबीत सुंदर जावंक उलो दिता, आपोण दिता. आमच्या नैस बायल्यान बगार आमच्या त्या व्यक्तित्वांत नाव कॅरेक्टर, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या भोगणांनी, आमच्या वर्तनान, आमच्या शिकपांत, आमच्या वेपार वैवटांत, आमच्या संबंधांत, आमच्या हर एका चटवटिकांनी ती आमकां सोबीत जावंक उलो दिता. अशी आमची कुटुंबां सोबीत करूंक ती उलो दिता. आमची समाज, आमचे सामाजीक जिवीत सयत सोबीत करूंक ती आमकां उलो दिता. देखून आमी कशें सोबीत सुंदर जावचें. ह्या दिसांनी हांव एका आस्पत्रेक भेट दिली. कॅन्सर पिडेस्तीन तरणाटी चली ती. हांगासर दैवी कलोरेत्र मंदिरांत जायते फावटी आयल्या. पळोवंक भोव सोबीत बरें कर्ण केस अलंकृत करून येतली, तोंडारी जायती सबाय करून येतली, बरी लिपस्टीक आनी आसली, बरें सबायची स्टायलिश वस्त्रां तिणें आसतली, बरें नग आसले, बरें बरें पांयांक बरें वणें घाल सोबीत दिसचें आसलें, न्हेसोन ती येतली. पूण थंयसर आस्पत्रेंत आतां कॅन्सर पिडेस्त, माताचे केस चडावत जडल्यात, तोंडार कांय सबाय दिसना आतां. आनी त्या आस्पत्रेच्या वस्त्रांत ती न्हिदल्या. तरी तिच्या लागीं उलयता आसतना म्हाका बगलें तिच्या त्या उतरांनी कितली सोबीत सुंदर, कितली घालतें तें, कितलें बळें, कितलें सादें, कितलें मोगाळी, कितलें बोवाडताचें, कितलें विस्वासाचें. देवाचेर कितली पाती आनी विस्वास ताका आसा. कितलें विधेयी सादें जावन आपल्या कुटुंबांत तें जियेलां, कितलें बरें शिकप तें शिकलां. तेन्ना म्हज्या नियाळाक आयलें, न्ही सभाय बायली न्ही, बगार आमच्या अंतस्करणाची, आमच्या व्यक्तित्वाची. देखून मोरी माय आज आमकां उलो दिता आसतना आमी सोबीत सुंदर जाय म्हणून ती आमकां उलो दिता. तिच्या जिवितांत कशी ती सोबीत सुंदर जाली. 7 मोगाचे न्हू आमी विशय नियाळ करया. आमचें व्यक्तित्व सोबीत सुंदर जायचें जाल्यार पयलें जावन आसा लव एंड कायंडनेस. मोवाळ आनी मोगाळ आमी जाल्ल्या वेळार आमी सोबीत जाता. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 4 वसोर 8 वळ. 1 Peter chapter 4 verse 8. हे मरियमाचो सेगूण मोगाच्यान आमी आपणावया. सगळ्यां प्राचड तुमचेच मदें एकामेकाक कळनातलो मोग आसूं. मोगा वरवीं जायतीं पदकां भोगसतात. मोगाच्यान मरियमाय सोबीत कित्याक ती मोगाळ आनी मोवाळ जावन आसली. आमच्या कुटुंबांत आमी मोगाळ आनी मोवाळ जाल्या घोव बायलां मदें, आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें, भाव भयणी मदें, शेजाऱ्यां मदें, समुदायांत, वाड्यांत, फिरगजींत हाबागी
कितलें भाभाव भयणींनी माया मोगान जियोवचें. दुसरो जावन आसा तो सेगूण सोबाय असो खालतेपण. फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता 2ऱ्या वसरान 3ऱ्या वळीर फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 3. स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार कलत्या मोनाची जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हणून तुमी लेखा. मोगाच्यान आमी कुटुंबांत म्हज्या की चड बरो म्हजो बापूय, म्हजी आवय, म्हजी भाव भयणी, म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं बाळां, म्हजी सुनू, म्हजो जावय म्हूण आमी उलयल्यार मोगाच्यान मरे बाय बरी आमी खंडीत जावं सोबीत जाता वंगिना. आमचे जायते कुटुंबाचे समस्ये नपयत जातात बेगिनी. देखून मोगाच्यान आमी खालतेपणाक सोबीत जावया. आनी तिसरें जावन आसा सोंसणीकायेन आनी स्वाधामान, पेशन्स अँड सेल्फ कंट्रोल म्हूण ह्यो बूक काडा. पोरण्या टेस्टामेंटांत आसा 19व्या वसरान 11व्या वळीर बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 19 वर्स 11. म्हूण ह्यो बूक 20 11वी बोर्ड. बरी बूद मनशाक सोंसणीक करता. अपराधाक लक्ष दिनासतना रावचें ताची वडवीक. मोगाच्यान कुटुंबांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार मरी माय कशी सोंसणीक जाता. खुर्सामडी सयत ती सोंसणीक जाता. जेजू मेल्या उपरांत ताका सेपुलकान दवरल्या उपरांत ती सोंसणीक जाता. आमी कुटुंबांत सोंसणीक जाल्यार आमची कुटुंबां कितली सोबीत जातली न्ही. चवथें जावन आसा कुरपेस्त आनी गुणेस्त. कोलोसेकारां बरयलें पत्र 4वा वसर 6वी बोर्ड. कोलोसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6. नव्या टेस्टामेंटांत सांत पावलान कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत थंयसर 4वा वसर 6वी बोर्ड. तुमचें उलोवणें मीठ घालन रूस दिल्ल्या बरी नाजूक जावं. विसरतले हर एकल्याक पावती जाप दिवंक तुमकां कळीत आसूं. मोंती सायबिणीच्या फेस्ता दिसा साहित्य आमी रांदोय करता न्ही. आनी मातनी आमी सांगता कितली रांदली 7 गी 9 गी 11 गी आमगे थोडे 15 17. मोगाच्यान केवळ रांदल्यार पावना. तातूंत कितें आसा चंय रूस आसा चंय समा मीठ घाली चंय. मोगाच्यान आमच्या व्यक्तित्वाक मीठ म्हळ्यार कुरपा आनी गूण सेगूण हाचे मीठ आमी घाल्ल्या वेळार आमची कुटुंबां कितली सोबीत जातली, आमचें व्यक्तित्व कितलें सोबीत जातलें. मोरी माय मोगाच्यान आमकां उलो दिता. 5वें सेगूण जावन आसा दयाळाय आनी बिरमोत, कंपॅशन एंड एम्पॅथी. एफेसकारां बरयलें पत्र 4वा वसर 30 आनी 2 वर्ड. एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 32. बदलाक एकामेका थंय दयाळेन आनी कणवळेन चला. मोगाच्यान दयाळेन चला. कुटुंबाच्या सांद्या सवे दयाळेन चला. कशें चला? कणवळेन चला. वय सोंसणीक जाया एकामेका थंय. हर एकल्याच्या परतवण्या खातीर मागा. सांत आर्नोल्ड जॉन्सनान मागल्या बरी फातकासो काळोख न पयस जायची. बेविश्वासपणाची रात न पयस जायची. आमच्या कुटुंबांत थोडे वायट सवयांक वळख जातात. थोडे मोबायलाक चिडकातात आनी थोडी बेबदेपणाक चिडकातात आनी थोडी काजू जावंक आयकनात वायट चालीन वतात. मोगाच्यान आमी सोंसणीकायेन दयाळेन आनी व्हडा बिरमोतयेन तांच्या पातकांत हांव तांणी परतोवच्या खातीर तांच्या खोटेपणांत आनी फाटी येवच्या खातीर मोगाच्यान आमी त्याग सॅक्रिफायस करून उपवास करून दैविकलो रेतेर मंदिरां येवन रेतेर करून तांच्या खातीर आमी मागया. अशें सगळ्या कुटुंबाच्या बाचावे खातीर कशें मरियमायेन व्हरतो त्याग सॅक्रिफायस केलो. सांत आर्नोल्ड जॉन्सनान कितलो व्हडलो त्याग सॅक्रिफायस केलो. आमच्या सांत जुझे फर्नांडो मेर्सान कितलो त्याग सॅक्रिफायस केलो. एसव्हीडीच्या सभेच्या त्या पाद्र्यापांनी गेल्या त्या 150 वर्सांत हांव कितलो त्याग सॅक्रिफायस केलो. मोगाच्यान तांचे थावन आमी देख घेवया. आनी 6वो सेगूण जावन आसा इंटग्रिटी अँड ऑनेस्टी, प्रामाणीकपण आनी सत्यवंतपण. म्हूण ह्या बुकान 11वा वसर 3री वळ. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 11 वर्स 3. म्हूण ह्यो बूक 11:3. प्रमाणीक मनशांक तांचें प्रमाणीकपण वाट दाखयता. पातकाचें कपटपण तांच्या नसाचें कारण. म्हणटसून आनी कितें आसा खबरो करपी घूट भायर घालता. क्रोधाच्या दिसा ग्रेस काय उपकाराक पडना. देखून मोगाच्यान आमी प्रामाणीक जावया, सत्य जावया, खबरो करची सवय सोडया, विस्वासी मनीस जावया. कुटुंबाचो गूट भायर घालचो नाका. कितेंय आसा तें गुपीत दवरया. पूण पातक्यांच्या परतवणे खातीर हर प्रयत्न आमी करया. आनी 7वो गूण जावन आसा संतोश आनी उल्हास. म्हूण ह्यो बूक 17वा वसर 22वी वळ. प्रोवर्ब्स 17:22. म्हूण ह्या बुकांत 17व्या वसरांत 22वी वळ.
संतोष बरीत काळीज कुडीक भलायकी कितले अपुरबायची उतरां पळया. संतोष बरीत काळीज कुडीक भलायकी पूण कंतिश्ट मन हाडां सुकयता. कदिश्ट मन हाडां सुकयता. देखून मोगाच्या मोरी माय व्हडा संतोषान गायता. म्हजो जीव सरेस्वराची होडवी खाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खातें उल्हासता. अशें ती संतोष पावल्यान एलिझाबेथी संतोष पावता. उतर प्रायर गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार कितले कश्ट आसल्यार एलिझाबेथ संतोषान नाचता. तिच्या गर्भांतलो बाळक सयत नाचता. मोगाच्यान आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी संतोषान उडकाणां घालच्या बरी संतोष पावच्या बरी मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांत संतोष आमी हाडी जाय. मरियमायन संतोष हाडल्या बरी तेन्ना आमचें व्यक्तित्व सोबीत जाता. आमच्या कुटुंबाचें व्यक्तित्व संतोषचें जाता, आनंदाचें जाता. आमचें सामाजीक जिवीत सोबीत सुंदर जाता. आमचें फिरगजीचें कुटुंब सोबीत सुंदर जाता. मोगाच्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान मरियमाच्या जनना दिसास यस्विडी सभा घडली. कित्याक मरियमायेचे सेगूण आपणायल्यार खंडीत जावन यस्विडीचे याजक खंय संवसाराच्या पंथान कोंत वेतात थंयसर ते खंडीत जावन सर सुवातेनी क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी ते जातले म्हणून तो पातयेलो. देखून मरियमायेची मजत मागली. मरियमायेचो विशेष तो भक्त जावन आसलो. ताणें हर एक फावटी सांगचें आसलें ब्युटिफूल आर द लायव्स डेडिकेटेड टू द मिशन. सोबीत सुंदर जावन आसा मिसावाक समर्पिल्लें जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज सगळ्या संसार मोगाच्या संवसारभर 5754 यस्विडी भाव म्हणजे याजक ब्रदर्स आनी कॉलास्टीक वावर नासात. हांगासर जायते तुमी पळयतात. तसो विभार थंय हांगासर आसा. उपरांत तुमी वचून पळयात थंयसर 79 देशांनी यस्विडी याजक वावर नासात. 76 देशांचे नागरीक यस्विडी सभेचे सांदे जावन आसा. व्हडा उमेदीन वावरतात. कित्याक मरियमायेचो सांगात आमकां आसा. मरियमायेचें प्रेरण आसा. संत भक्तांचें वय आदर्श तांचें प्रेरण तांची विनवणी तांचो आधार आमकां आसा. मिसावांक समर्पिल्लें जिवीत मोगाच्यान सोबीत सुंदर म्हणून सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान सांगलां. देखून आतां 150 वर्सां यस्विडी सभा सोबयत आसतना आमी देवाक अर्घ आनी होगळाव दिवया. आनी हांगासर दैवीक रिती मंदिरांत लगभग गेले त्या 20 वर्सांत हांव हांगासर देवाचें उतर आमी प्रगट करना आसा. आनी यस्विडीचे ह्या सगळ्या संवसारांत विविध देशांनी हांवें तुमकां सांगलें 79 देशांनी खंयसर सुवार्थ प्रगट जावना. खंयसर क्रिस्तांव लोक ना. खंयसर पाद्र्याप नात. खंयसर येदोळ दियेसीस ना. तसल्या जाग्यार सुवार्थ प्रगट करून सवकास इगर्ज बांदून हाड. तशें मोगाच्या संवसाराक कितलेशे दियेसीसी स्थापन केल्यात यस्विडी आसा. कितल्या जाग्यार देवाच्या उतरांचो उजवाड आनी प्रेरक आत्म्याचो तो प्रकाश फांकयला. अशें पातकाचो काळोख बेविस्वासपणाचो अंधकार नपयस जाला. आनी जिचे भोपयत काळीज कितल्याशा लोकांच्या काळजान वस्ती करूंक मोगाचें न्हू देव यस्विडी यासाक मुखांतर वावरला. देखून ताळये पेटोवन आमी मोगाचें न्हू देवाक अर्घ आनी होगळाव दिया. तर मोगाचें न्हू आज मरियमायेचो संदेश आमी सोबीत सुंदर जाय आमच्या काळजांत हो आमी आमच्या मोगाचें न्हू आमी घरा व्हरया. आमची कुटुंबां सोबीत सुंदर जावन आमी वावरया. मिसावांक समर्पिल्लें जिवीत सोबीत सुंदर. आमची कुटुंबां सोबीत सुंदर जावंक सेगुणांनी सोबीत सुंदर जावं आमी वावरया. आमची कुटुंबां सोबीत सुंदर जातलींच मरियमायेक आमी आमकां समर्पण दिवया. मरियमायेच्या काथावीण काळजा मारिफात जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमकांच आमी समर्पण दिवया. आमेन. आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवातय आमी उसारया. सतमंता देवाक स्वर्गपिता बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो अंकवार मरियेंतान जल्मालो पोंस पिलाता काल ताणें सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक केलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो सर्गात सोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पत्कांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या सर गरजां बसत आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या पापसाहेबाक गोळी बापांक एजाकांक धर्मिकांक तशेंच लायकांक तुजे भिरांतीन बरो ह्या वरवीं पवित्र सभेंत भगेलपणी वाडोवन दीत म्हूण मागता.
बाप्पा आमचे मागणे ऐक. आमच्या रैतांचेर कृषीक तुझे देणे जाय पुरतो पावस आनी बरो हवो फावो कर. ताच्या वावटीक तूं प्रतिफळ दी म्हणून मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. खासगी वैयक्तीक गरजां पासत मागया. भोव मोगळा सर्गींचे बापा, तुवें आमकां फोव केल्या माया मरी मरीफात आमच्या कुटुंबा पासत मागता. आमच्या सर कुटुंबांनी सुख संतोष शांती समाधान माया मोग एकवट फोव कर. एसवीडी सभेचेर आशिर्वाद घाल. एसवीडी सभेक चड आनी चड देव आपणे फोव कर. चड आनी चड ह्या जागांनी सगळ्या संवसारा सुवार्ता प्रकट कर. तुज्या पुता जेजूची सडवण हर एका मनशाक ती पावोवन दी. हर एकली तुजे ती सडवण जोडूंक फावोवन दी. आनी आमच्या सर गरजां पासत भावार्थान आनी विस्वासान तुज्या लागीं मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान अहंकारीच्या कुशव्यान आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें अहंकारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें तो तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुज्या मुखार व्हरून पावूं. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय पारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्म घेतलेले मंती सायबिणेक आमी नमान करता आसतना एकाच ताळ्यान आमी वाखणता. तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अहंकारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासनीक प्रकाशने संवसारा फंकयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो दोगलो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे संगत आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. फूल सर्गी तुकाच, फूल सर्गी तुकाच. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. फूल सर्गी तुका जय, फूल सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समिया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती थावन असतेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर.
ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतांव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका अधीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खाराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट फरगठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमच्या सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताज्या आनंद बरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टका जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोव घेवन हांव कार मरयेच्या भगवंत जुजे तिच्या पतीच्या तुझ्या भगवंत दमदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी प्रत्येक तरान भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन आमचो घडणार तुझे फ्रेनार्ड मेस एसवडी मारतीर आनी समेस भक्तां संगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायज आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले ते सगळे पुर्जे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बोबाटान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजे स्थगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक धादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताजे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें तें मागणें आमी सगळीं सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पदकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरो शानत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातनांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. सो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. म्हाका असो करतो हास्त्या तोंडान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हज्या भितरेवचें म्हाका फफना पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. सर्गीच्या कुंवरा मोगाच्या संदीरा जेजू सोडवोन दारा. आत्यांच्या आदारा दयाळ मन सोपतारा जेजूका कोळ दारा. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा इच्छा दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत मंती सायबीण अख्ख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवण्याचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उण्या दाखा वायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सोदून भावार्थान ताका आपलो सोडणदार म्हूण मानून घेवन ताच्या एकवटान सदां काळ जिवंक समेस मनशां फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसोन येयात क्रिस्तच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमा पासत विनंती कर ये बाळोक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थोया. सर्वेस्परा सगळ्या सृश्टेच्या रचणारा तुजी सृश्टी तुका वाखणता. तिचे संगी मेळोन आमी तुज्या सारक्या आनी सुरपयाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन वाचता. आमकां तुवें रचून दिसपडतो ग्रास लाभोवच्या ही पृथ्वी तुवें आमच्या हातान घाल्याय. ती वसोन दिसपडतें घाम पिळून काडलेल्या वावटी फळ जावन लाभलेल्या आमच्या बेळ्याचे तुजे आशीर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबा सांगता माया मोगान आनी एकवटान जिवंक मरये मायेचे शगूण आपणावंक आमकां फावो कर. अशें तुजे सासण्याचें सूख भोगीशें कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. शांती दिवन धाडटाय आमकां सगळ्या संवसाराक. मोगान वावरूंक आमकां भरताय तुज्या स्पिरितान.
शांती दिवन धाडटाय आमकां सगळ्या संवसाराक मोगान वावरूंक आमकां भरताय तुज्या स्पिरिता दैवीक शब्दाच्या नांवान गांवां गांवांक आमी वेता आर्नोळ बापाचे मजते बरी खबर परगडता दैवीक शब्दाच्या नांवान गांवां गांवांक आमी वेता आर्नोळ बापाचे मजते बरी खबर परगडता बरी खबर परगडता बरी खबर परगडता. मोगाजना आज एसवीडी सभेक भोव वर्तो दीस एसवीडी सभा सोचियता स्वबी दिविनी लाते भाशेन ते शब्द इंग्लिशान डिवायन वर्ड मिशनरीज कोंकणींत दैवीक शब्दाचो मेळ घडोवन 149 वर्सां जाली देखून जुबलेवाचें वर्स प्रारंभ जाता देखून जुबलेवाचें वर्स इंग्लिशान ताका सेस्क्वी सेंटिनियल सेलिब्रेशन्स म्हणटात तुमकां सांगूंक गेल्लें कस जायत सुरवेर म्हाकाय कस जालें पूण आतां सांगूंक येता सेस्क्वी सेंटिनियल म्हळ्यार 150 वर्सां 150 वर्सांचो जुबलेवाचें वर्स प्रारंभ जाता मात्र येवच्या वर्सा जुबले वर्स दबाजीक संभ्रम आसतलो आज ताच्या उक्तावणाच्या संदर्भी आमकां प्रधान सैरे जावन हांगासर आयल्यात आमचे मोगाचे आमकां केदाळे साकार दिवचे पाठिंबो दिवचे प्रेरण दिवचे आमचे खातीर विनंती करचे आमचे मोगाचे विगारवाद मनादीक बाप ऑस्टीन पॅरीस सुरतकाल जेजूच्या बोपयत काळजाचे विगार जावन आसात आनी आमच्या वाराड्याचे विगार वार जावन आसात तांकां आमी ताळयो पेटोवन स्वागत करया आमचे मनादीक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस बुको दिवन तांकां स्वागत करतले फादर तुमी इल्ले मुखार थंय दिनाका तांकां वळती मुखार फोटो काडटाय हय तशेंच आमच्या फिरगसीचे विगार आमकां आत्मीक डिरेक्टर आनी आमकां मोगाचे नवेस हांगासर वर्क जावन आयल्यात आमच्या शिक्षण बोर्ड ऑफ एज्युकेशनाचे डिरेक्टर जावन जायते वर्सां ते वावुरल्यात शिक्षक क्षेत्रांत जायते आमचे DCCंत सेवा दिल्ले आमचे मनादीक बाप अँटनी सेरा मुल्की कोसे सावन सायबिणीचे विगारी हांगासर आयल्यात तुमकां व्हडा मोगान हांव स्वागत करता मनादीक बाप वॉल्टर मेंडोन्सा फुलांचो बुक्को दिवन तांकां स्वागत करतले ह्या जुबलेवाच्या वर्साचे उक्तावणाची रीत भोव संपी जावन आसा कांय चड लांब आनी कांय ना सुरवेरस हांगासर आमचो लोगो आसा लोगो ती दोरी ओडल्या तक्षण थंयसर उक्तावण जाता लोगो म्हळ्यार ह्या जुबलेवाच्या वर्साचो विशय हांगासर वयरी बरयला आमी सर्वांक सर सुवातेनी क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया हे आमकां हर एका क्रिस्तावांक मेळिल्लें आपोवणें जावन आसा हे आपोवणें एसवीडी आसा विशेश तरान आमच्या फावंडरा आर्नॉल्ड जॉन्सना द्वारे सांत आर्नॉल्ड जॉन्सना द्वारे आमकां लाभला देखून हो विशयी आमी उक्तावण करतले ह्या वर्सा विशेश तरान ताचेर आमी नियाळ करतले आनी ताचे प्रमाणे जियोंक एसवीडी आसाक प्रयत्न करतले आतां उक्तावण कार्य सुरवेर आमचे विगारवार मनादी बाप ऑस्टीन पॅरीस मुखार येवन ते सूत ओण उक्तावण करच्या वेळार तुमकांय सगळ्यांक हांव उबे रावंक उलो दिता सदाच्या नांवान सर्व आमी मोगान एकवटल्या कुरपेन बरोवन पेड्यांनी नेटो नांव ताचे सगळ्यांनी गाजयता